आज सकाळी मारगांव आखे हांगासर एक इन्सिडंट जालो। एक बापूय आपल्या भुरग्यांक स्कॉलाक सोडपाक आयलोलो आनी स्कॉलाक सोडून तो परत वेतालो तेन्ना एका मनशान ताका गान दाखयलें आनी ताका ते फोर्सान एके मारुती व्हॅनान घालून ते व्हरोंक सोदताले, ताका किडनॅप करूंक सोदताले। तेन्ना ह्या मनशान तांचे हे तिगाय जे मनीस गाडयेन घेवन आयले तांचे कडेन उजत केली, झगडलो आनी तो भायर सरून पत्तो रस्त्यार आयलो। तेन्ना लोकांनी बोवाळ केलो आनी हे जे तीग जाण मनीस आयलेले ते आपली गाडी घेवन पडून गेले। पूण पडून वेताना तांचे जे गान आसले ताचो एक पार्ट ताका मॅगझीन म्हणटात तो थंय रस्त्यारूच पडलो। ते उपरांत ह्या मनशान जाका ते किडनॅप करून व्हरोंक सोदताले ताणें पुलिसांक आपयले आनी हो इन्सिडंट नॅरेट केलो आनी तो पार्ट जो गानाचो पडलेलो तो दाखयलो। ते उपरांत पुलिसांनी आपलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू केलें। जायती जे CCTV फुटेज आसा ती पुलिसांनी घेतल्या आनी तांचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। सद्याक मडगांवचे पुलीस आपलो फूल एफर्ट घालून हे इन्सिडंटाचें इन्व्हेस्टिगेशन करतात। मडगांव सावन प्रुडंट मिडिया खातीर साबेर डायस।